मंत्री गोविंदाक तेको दिवपाक फार्मागुडीत जाल्ल्या उटाच्या सभेक लोकांची व्हड गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी। प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्री करपाक गोविंदाचो मोठो वांटो आसा अशें उटाचो अध्यक्ष विश्वास गावडे उलयलो। उटाच्या माचयेवयल्यान आदिवासींच्या मागण्यां खातीर आक्रमक भाश्य करपी गोविंद गावडेक शिस्तभंगाच्यो गजाली सांगपी हे कोण असो प्रश्न विचारीत गावडे समर्थक प्राध्यापक युगांक नायकान भाजपा सयत मुख्यमंत्री आनी प्रदेशा अध्यक्षाकूच आव्हान केलें। आमचो गोविंद बाबू निवडून येयलो तितून सुद्धा गोविंद बाबाचो मोठो वाट आसा, मोठो सिंधूचो वाट आसा। आयचो गोंयचो मुख्यमंत्री आसा, त्या मुख्यमंत्र्याक तेका घेवपाक गोंयचो मुख्यमंत्री करपा खातीर शिवाचो वाटो नवीन एवढेचो आसा। तांकां जोडून मारले आनी कितें खातीर मारले की हे ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्ट्री त्या बाऱ्या मागण्याची तर एक त्या ट्रायबल वेलफेअराच्या प्लॅटफॉर्माचेर तो मनीस उलयता जो ह्या एकंदरीत प्रकरणा खातीर 63 दीस बंदखणीत गेला। जे भुरगे मेले तांच्या खातीर बंदखण भोगली आनी त्याच मनशाचेर कोण तरी सांगता की तुझ्या शिस्तभंगाची कारवाई जातली म्हणून। तुमच्या बापायचो फाट अरे ट्रायबल डिपार्टमेंट केले या संघर्षान केले त्या लोकांनी आणि तांकां तुम्ही सांगता तुमच्या प्लॅटफॉर्माचेर कितें उलोवचें आनी कितें उलोवचें ना। उठाक कसलीच गरज ना म्हणून स्पश्टीकरण दिवपाची आनी हें सांगपाची गरज आसा की